Servants for I against the Sasna kanawan tuka. Servants for I against the Sasna kanawan tuka. Warto tu podvidar tuji moima soglia fakta tu warto tu podvidar tuji moima soglia fakta. Servants for I against the Sasna kanawan tuka. Servants for I against the Sasna kanawan tuka. Sogल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव. आमचे इंदेसांव आमी मागतांव आर्गां दिवन फेदेरिको आनी विक्टोरिया डायस आमचे एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. मागुया शांती खातीर हें झूज सोंपोवंक. मागुया आमच्या गोंयांतूय शांती, कित्याक हालींच्याच काल पोर एक स्टेटमेंट केलो कोणें म्हणटच सगळेच उचांबोळ जाल्यात. मातशी शांतीन सगळे हे प्रश्न सुटावे करूं. आनी मागुया आमचेच पासत जेन्ना आमी आयल्या ह्या भाग्यवंताच्या नांवान ह्या ताच्या घरान मागूंक आमकां पेकोवणी, मागूंक आमकां गोडेक सिर्वीस, मागूंक आमकां बरी सोयरीक जायत्यो वस्तू. म्हणटच आमी ताच्या आदारान ताचे मोजतीन जेजू लागच्यान आमी ती आमकां मेळोवन घेवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां उगडास कोत्ता वा आमच्या लागीं उलयता. आमी देवा पासत कितली उमेदीन, कितली आमी एके भाशेन वी आर फूल ऑफ पॅशन टू वर्क फॉर गॉड, वर्क फॉर जिजस. आनी दुसऱ्या ओद्दान आमी आयल्या जाल्यार ह्या घरान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक, ह्या जेजूचें आमी जिवीत घेवंक, तो जिविताचो उंडो. आनी ताच्या जिवितांतल्यान आमी आमची तान आनी आमची भूक भागोवंक. आत्मीक तान, आत्मीक भूक. तयार जातना हे भेटेक आमच्या पातकाचो उगडास करून आमी दूख धरुया. बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवाल मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण रातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison. प्रार्थूया. बापा, तुवें तुजे पोरजेक लिस्बोवाचो बागयोंत आंतोवन खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक थीर आस्कारी जावंक दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकुलींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान धर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हळें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान बावार्थ्याची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्याय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगट्टाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समोट दिल्ली तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इश्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान उयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरून त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोमिया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्यान ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगडटलों. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचांडा मांडटात तेन्ना
तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जाबाब, सायबा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia. 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 जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो, म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. Alleluia. 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 मी सगळीं आज जोडया आनी व्हडल्यान सगळीं जबाब दितलीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे शुभ वर्तमान. विमान तुका सोम्या. लोकाचे उरपोंजीन जेजूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत. आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यान माना केलो. ताणें तांकां सर्गींचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, मोइजेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवला आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, हो उंडो आमकां सोदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच ताल लागची ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो आमी कितली उमेदीन बोल्लेलीं. आर वी फूल ऑफ पॅशन फॉर जीजस, फॉर गॉड. आमी पळयता आमच्या जिवितान आमकां उमेद. वी आर फूल ऑफ पॅशन. कितें करूंक फॉर अ सेलेब्रेशन्स कितलींच ती आमी पळयता. फूल ऑफ पॅशन. ताचें प्लॅनिंग बा कितलेंच जाता. फोटो शूट आनी कितें शूट म्हणून कितलेंच व्हडलें जाता आतां. कितेंय जावं. दुसरें आमी वे फूल ऑफ पॅशन. आमचे एके भाशेन आमचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. इतलें पॅशन आमकां की आमी बॅटां पासून लायता आनी सांपडटा पासून डिरियो. फूल ऑफ पॅशन. हे वटेन ना जाल्यार साश्टीच्यान कितलेंच आसा. थिंगा दादल्यो त्यो बायलो मिसाक येवची नात, बट यू सी देम एट 3 o'clock and 4 o'clock इन द मॉर्निंग. भायर वेताय जाल्यार तूं सगळीं ती दर्या खान आनी दर्याची सुटली म्हणटा ती पळयतात मागीर बिरें येता सामकें. सो फूल ऑफ पॅशन. आनी फूल ऑफ पॅशन आमी आतांय उमेद आमकां आमी पळयता आमचे टुअर्स जायते फूल ऑफ पॅशन. खरेंच आमी इतली उमेदीन आनी विथ दॅट फूल ऑफ पॅशन जेजूक आसतलें हांव भाग्योन आंतोन ताच्या जिवितान ही वॉज फूल ऑफ पॅशन फॉर जीजस. हाका लागून हो बाळोक ताच्या ताळटार खेळ्ळो. इतलो उमेदीन देवाची की ताका मारूंक वीक पासून घालें जालें ना. निराशी जालो ना जेन्ना तो झुजतालो पवीत सुबे आड शिकोण आसली येवन गेलो दोरयाशीन आनी हें देवाचें उतर पुरगुटूंक लागलो. निस्ती येवन तें आयकोंक लागलें. फूल ऑफ पॅशन सगळे वेळार. आनी इतलेंच न्हय, फूल ऑफ पॅशन जायत्या विजमितां ओचोऱ्यांचो. आनी आयज पासून
हाका लागून आमी आयल्या ताचे पांयशीन ताचे वरवीं आमी जेजूशीन ही पेकोवणी मागोवंक वो कितें तरी आमच्या जिवितान आमी घेवंक. कित्याक हांव म्हणटा नियाळटा देवाच्या उतरांतल्यान आमच्यान पळोवंक जाता इस्तेवाक विंचून काडटात आनी पवित्र आत्मो ताचेर येता आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान गोठायेन तो सगळी उमेदीन बरोंक सोम्याक तो परगटूंक वेता. जायतीं विस्मितां ओचोरयांक कोत्ता. कालच्या दिसांनी आयचें तुमी हांवें देवाचें उतर घेतलें जाल्यार आमच्यान नियळूंक येता. जायत्यो कुणा विस्मितां कोत्ता आनी ताचेर आर घाराणी घालतात. तुरी आसतना तो ओगोच रावता कित्याक ताचेशीन आसा देवाचें जिवीत, सोम्याचें जिवीत. जेजू योगीच रावलो, जायतीं घराणां ताचेर घातलीं. खरेंच तो देवाचो आनी खरेंच आमी देवाचीं जाल्यार आनी आमचेरूय जायते पावट अशींच घराणी येतात जाल्यार आमी कितें जाता उत्सामोळ जाता, आमी बेश्टींच आबूज जाता. आमकां असलें सोम्या सारकें आनी तेच बरोबर ह्या इस्तेवा सारकें भाग्योंत आंतोनी सारकें आमकां असलें काळीज मोन आसतलें देवाचें तर आमचेशीन आसा जाल्यार आसतलेंच. उगीच रावंक पळोवंक आनी मागोवंक आनी ही घाराणी घालतना एस्तेवाचें मुखामोळ एका देव दुता सारकें जालें. म्हणटूच ताची उमेद ही वॉज फूल ऑफ पॅशन टू गीव जीजस. कितेंय म्हणात, कितेंय करात, आंगार हात घालात. आयज आमी पळयता आंगार हात घालतात आनी तांकां तो म्हणटा तुमी जुदेवांनी मानलो जेजू आनी तुमी खंयच्या तरी प्रवाद्याक सोडूंक ना, ताकाय तुमी तशेंच केलां. म्हाका सोडटल्यात ना, पूण देवान ताका जिवंत केलो, तुमी मानलो. आनी बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता आनी ह्या रोगताचे तांकां गुन्यांवकार करिनाका. आमच्यान असलें मागणें करूंक जाता वो आमी शिराप सोडटलीं जातात. जेजू आमकां उगडास कोत्ता, कोण तुका दुस्मान आसा ताचे पासत माग, कोण तुजे शिराप करता ताचे आशिर्वाद दी. म्हणटूच आमी जेन्ना ह्या क्रिस्ताच्या उमेदीची फूल ऑफ पॅशन फॉर जीजस जाल्यार हें एस्तेवा भाशेन आमचें जिवीत जाता. भाग्योन आंतोनी भाशेनूय आमचें जिवीत वाडटा. म्हणटच आमी कोणाचे उमेदीन भरलेलीं ह्या संवसाराचें जें आमकां सगळेंच एके भाशेन आमचें सगळें तें आमी उमेदीन कोत्ता, फूल ऑफ पॅशन. सांगलां तुमकां आमचे डांस नाच ते आनी मॉक डांस म्हणून कोत्तात आतां काजारांक आनी कित्याक रोसाक आनी कितें डांस नाच. आमची सेलेब्रेशन म्हणटाले आमचे टुअर, आमचे स्पोर्ट्स. खरेंच आमची उमेद ह्या देवाच्या जिविताक भाग्यवंताच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक लागीं येवन देवाच्या जिवितान वाडोंक ही आमची उमेद. दीस इज अ पॅशन. आनी दुसरे वाटेन आमी पळोवंक जाता जेजू कालच्या दिसा आयच्या दिसा शुभ वर्तमान ह्या दिसांनी आमी दौडले जालें पळयता. जेजू ह्या लोकांक म्हणटा तुमी आयल्यान तुमचें पोट भरलां देखून. कितें खुणां दिकली म्हणून न्हय, पोट भरलां तुमचें. आनी सोरतल्या खाणाचेर हातून तुमी विस्वास दवरुना. सोरना तसल्या खाणाचेर तुमचो विस्वास दवरात. हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशीन येता ताका सासणाचें जिवीत आसा. म्हजेशीन येता ताका भूक लागची ना, तान लागची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दुबावच ना. आमी आयल्या ह्या देवाच्या घरान ह्या भाग्यवंताची मोजत मागूंक, पूण आमचें जिवीत ह्या भाग्यवंताच्या जिवितानूच सोंपता. वो फुडें कितें आमचें जिवीत जाता दुबावच ना. आमी पेकोवणी घेता वो आमचें मागणें कोत्ता, तें आमच्या जिवितान आमी मागणें घेता, आमचें कितें ओचोरी आमच्या जिवितान ताचे उद्देशी घेता. पूण सोम्याच्या जिवितान, देवाच्या जिवितान, जेजूच्या जिवितान, ह्या ताच्या उंड्यान, ह्या संस्कारान आनी ह्या ताच्या उतरान आमी कितलीं वाडटा. खरेंच ह्या ताच्या उतरांतल्यान, ह्या ताच्या संस्कारांतल्यान म्हज्या आत्मीक जिविताची तान आनी भूक हांव निवयतां. ह्या भाग्यवंतान केलें आनी ताका लागून ताच्या जिवितान कितलीं विस्मितां, कितल्यो मिलाग्री. म्हणटूच आमी आयज आमच्या जिवितान ही उमेद दवरुया. उमेद क्रिस्ताच्या जिविताची, देवाच्या जिविताची. आनी ह्या उमेद ह्या क्रिस्ताच्या जिविताची, देवाच्या जिविताची आमी दोत्तना आमी ताचे खातीर वावुरया, वावर करुया. जावं आमच्या घोराब्यान जेजूच्या नांवान, जावं आमच्या समुदायान जेजूच्या नांवान, जावं आमचे फिगोर्जेन
जेजूच्या नांवान हो वावर करूं, ही उमेद दाखोवंक, उमेद दिवंक. यू नीड टू हॅव दॅट पॅशन फूल ऑफ जीजस, फॉर जीजस. आनी दुसरे सुवातेर आमी येवंक जाता तितले पावटी सदांच मिसाक आनी वांटो घेवंक आनी आमची तान आनी भूक आमी भागोवंक ह्या संस्कारांतल्यान जेजूक घेवन आनी ताचें उतरूय घेवन. आनी खरेंच ही तान आनी भूक आमी भागयता जाल्यार आमचें जिवीत जाता सोंसणिकायेचें. आमचेर कोणूय गाराणी घालूंक, आमचेर कोणूय आमच्या जिविताचेर हात घालची ना तरी आसतना, पूण आमकां एक काळीज आसतलें जेजू भाशेन, इस्तेवा भाशेन. आनी म्हणोंक बाबा ताका बोगोस आनी तांकां गुन्यांवकार करिनाका जें कितें ती कोत्तात पळय ती. रावया. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे मागणे आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरचेक काळजीदारपणान देवाच्या उतराची शिकवण दिवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Dunia Deva, aikam sohalo, bukti monak markaulo. आमा सोमेस्तांनी बावार्थ जीवन आमची क्रिस्ती जबाबदारी आनी मुळ्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Dunia Deva, aikam sohalo, bukti monak markaulo. ह्या मिसांत फेडेरिको आनी विक्टोरिया डायस आनी आपले इंतेसांव भेटयलां. तोरबाग्यो आंतोनीचे विनोनेन बापाचो सुबा आशिर्वाद तांकां फावो जावं म्हूण ताचे खातीर मागुया. Dunia Deva, aikam sohalo, bukti monak markaulo. बापा, आमचे मागणे आमी तुका केलां तें तूं स्विकार कर आनी तुज्या आत्म्याचे गोठायेन आमची उमेद वाडोय. आमी जेजू खातीर सगळे आमच्या जिवितान आमी करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8. बापा माना गोड गोड बायलो जाय काळजाची कोरी भक्ती, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा म्हणून तुमगे मोगान गेल्ली भेटोनी, मोगाळ बापा म्हणून तुमगे मोगान गेल्ली भेटोनी, मोगाळ बापा म्हणून तुमगे मोगान गेल्ली भेटोनी,
जाय दुबळ्यांचो केलो हुस्को मोगळ बाप्पा मानून तुगे मोगान केल्ली भेटोवणी 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 मोच्या बाबा भयणीनो हे मोज्यांनी तुमचे आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा लिझबोवाच्या बागेवन आंतोनीच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकूट दाखय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळीं हात जोडून ह्या दिनवासणेच्या गितान देवाक वाखाणून बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय वागता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवचें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा सोर कळ्यांनी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपुर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर देव स्वर्गानी संसार मोल्या तुज्या वैभवान होजाना 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 उत्सर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी होजाना 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 उत्सर्गी. बापा खरोच तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळूंक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
बोवाळताचो गूण सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी एकावसींतले पियेता तितले पावटी तूं परत येसो तुजें मरण परगोडटा. बापा, सोम्या जेजूच्या मोरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. बापा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो ग्रास कर. अशें लियो आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोरुंदुता आनी स्वर तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सगळीं हात जोडून व्हडल्यान या आमी आमेन करतले. हांव या व्हडले आमेन. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आनी सगळीं बापाचो आदार मागून ताका उलो करून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा, सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरुंदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप कटती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेवतली.
The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. पवित्र कुमियां फक्त कातोल्क पवित्र सुबेन बावतिज्म घेतला तांकांच दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानिनान तसलीं हांगा आसात जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागतांव तांणी आपले हात उगडून कुमियां घेवंक फुडें सोरचें न्हय. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतान आमी गायन घेवया D22 पेज नंबर 59 D22.
morrer somente Jesus. Dieno, dieno, dietamu. Dieno, dieno, dietamu. उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, भाग्यवंत लीज भावाच्या आंतोनीच्या दिसा वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांथाय सोर्गींच्या जेवणाचे दैवीक बोळ थीर जावं आनी वाडूं अशें आमी बाबार्दाचे देणे सुपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन चलूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया मातशीं. तुमकां कुमसार जाय जाल्यार फादर जोकींग कावन्सिलींग रुमान आनी फादर हायसीन कुमसोदोरीन कॉरिडरान आसा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता. तुमी तिका मेळची. तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. भाग्योन आंतोनीच्यो इमाजी शेर्पेंत हातान धरून आमचे सोविनर रुमान स्टोरान हातून विक्रेक आसा. तुमी त्यो घेवंक येता. स्टोरीज इन सिल्वर ओ कॉफी टेबल बूक सोविनीर स्टोर हातून विक्रेक मेळता. ताचेर भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे कॉफीन पॅनल्स हाचेर मिलाग्री कांतयलेल्यो आसात त्यो ह्या बुकान बरयलेल्यो आसात. तुमच्यान तो घेवंक येता. चर्च ऑफ गोवा हें पुस्तक सोविनीर स्टोर हातून विक्रेक मेळता. ताचेर गोंयच्या इगोर्जेची माहिती दिलोली आसा. तुमी तो घेवचो. एप्रिलाचे 24वेर 25वेर आनी 26वेर आमची फिगोर्जेन पॅरीश एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 2026 पेप 2026 आसतलो. 24वेर शुक्रार तियात्र केल्ल्या मापान बोग बरयणार आनी डायरेक्टर फ्रांसीस दे तुए. 25वेर सोनवार पॅरिशनर्स डे फिगोर्सकारांचो कार्यक्रम जातलो. 26वेर आयतार म्युजिकल इवनिंग बँड्स स्क्वेअर हेड्स आनी द इम्पेरियल्स. तियात्र आनी म्युजिकल शो हांकां टिकेटी आसतल्यो. टिकेटी भायल्यान विक्रेक मेळता. मंगळारा दीस 14वेर एप्रिलाचे तुमचें दान जालें 1,00,000. उबी रावया. हात जोडया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्योन आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजी विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर
म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवन आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपदरे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. उत्सोर्यांच्या बागेवन आंतून तुका उलो मात्तल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कोर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.